Aam Aadmi Party Goy expresses its concern over the serious allegations that have been made or serious concerns expressed by the Goa police officers. आता काल इंडिया टुडेचे एक्सपोजेन दोन पुलीस ऑफिसरांक दाखयले आनी दोनूय पुलीस ऑफिसरांनी इतलें म्हटलें की तांचेर पॉलिटिकल दबाव येता म्हणून. सनातन संस्थाचेर एक्सपोजे काल जाला तितून गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी म्हटलें की आमी जे नोटींग घातलेलें, आमी जे आमचे इनपुट्स दिल्ले ताजेर कांयच एक्शन जावना म्हणून. आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की हितून भितर कितें घडलें फ्रॉम द टायम इंटेलिजन्स इनपुट्स वर गिवन बाय द पुलीस ऑफिसर्स टिल द टायम फायल केम बॅक टू देम वॉट हॅपन्ड. आम आदमी पार्टी खबर आसा आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा सनातन संस्थाची एक्टिविटी पळय चल्ल्या रामनाथी पोंडा हाजेर खूब वेळा ही चर्चेन आयिल्लें आसा. आम आदमी पार्टी ऑल्सो सेज गव्हर्मेंट्स वील कम, गव्हर्मेंट्स वील गो. खुबशे पॉलिटिशियन चेंज जायत रावतले, मांडवीची नदयेंतलें उदक व्हांवत रावतलें. एक वेळा मांडवीचें उदक कमी जावंक शकता कित्याक आतां म्हादय ट्रिब्युनलाचें वर्डिक्ट आयले उपरांत ते फुडार सांगतलो. बट ऑल दॅट वी हॅव टू से इज let the investigation come clear on this before the people of Goa. एका सायडीन फॉर्मलिन घालून आमकां स्लो पॉयजनिंग करता, दुसरे सायडीन डेडली मिक्सचर इज बींग प्रिपेर्ड टू फिनिश ऑफ वॉट इज लेफ्ट ऑफ गोवा. Posterity will not forgive if timely action is not taken today to arrest this kind of divisive forces that are working within the state. आम्ही पळयलां की प्रत्येक कडेन जेन्ना एक मनीस आपलो विचार मांडटा आनी खास करून जे लेखक विखक आसतात ते विचार मांडटात तांकां धमक्यो येवन थोड्यांची हत्याय जाल्या. दाबोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश हांच्या अशा सारकिल्यांची हत्या सुद्दां जाल्या. आनी त्याच धर्तेर गोंयांत 2008 स्फोट जाल्ले नरकासूर करतना. नरकासूर आमकां नाका, नरकासुराची वृत्ती आमच्या गोंयांत नाका अशें मागणी करून सनातनाच्या संस्थेच्या साधकांनी दुबावीतपणान तेन्ना हल्लो केलो असो आरोप जातालो. मागीर मदीं तो आरोप सारको खर जायत गेलो पूण ताजेर केन्नाच कांय सरकारान पावल उखल्लें ना. प्रमोद मुतालिका सारकिल्याक गोंयांत येवपाक बंदी घालता. प्रमोद मुतालिकान अशें कितें केलां? आनी जर प्रमोद मुतालिका सारकिलो जर गोंयांत येवंक शकना ताजेर बंदी घालता जाल्यार सनातनांक हांगा कायमची बंदी घालपाक जाय. सनातन संस्थेचे जे CL पाटील हो फोंड्यात जेन्ना इन्स्पेक्टर आशिल्लो ताणें थंय काल क्लियर सांगलां इंडिया टुडेचेर की आपूण ही फायल फुडें धाडलेली DYSP, SP आनी DG पर्यंत गेल्ली आनी DG कडसून ती सकयल आयल्या. जेन्ना एक पुलीस खात्या कडेन चवकशी करपाचे खातीर कितें एक प्रकरण मेळटा तांच्यांनी तें चवकशी करून सारकें तडी करूंक जाय. पूण तें जायनासतना राजकारण्याच्या प्रेशराचेर चेपणां सकयल हें सगळें हांगा तशेंच उरता. आमची मागणी सरकारान ताबडतोब ताका मंत्रिमंडळांतल्यान देंवोवचो. आमी ताचो राजिनामो मागिना कित्याक तो राजिनामो दिवचो ना. सो आमी म्हणटा मंत्रिमंडळांतसून ताका आत्ताच्या आत्तां आयच्या आयज सरकारान देंवोवचो. जर ही बातमी खंयसून तरी मॅसेज दिल्लीक जर पावता आतां आनी दिल्लीक जर थंय मंत्रिमंडळाची बसका जावपाची आसा त्या वेळार जर तांच्या कानार पडटा जाल्यार थंय ही घोशणा करची अशी आमी मागणी करता. लोकांक आमी इतलेंच अपील करता की दीज ट्रेडिशनल पार्टीज आणि द गव्हर्नन्स दॅट दे हॅव शोन ओवर द इयर्स लिबरेशन जाल्ल्या पासून आतां पर्यंत आनी जो डिक्लायन आमी पळयला गोंयच्या द फॅब्रीक ऑफ गोवा अशें कोसळत आसा तें जर चेंज करतलो जाल्यार ऑल्टरनेटीव फॉर्म्स ऑफ गव्हर्नन्स लायक शोन बाय आम आदमी पार्टी इज द रियल नीड ऑफ द आवर. दिला BJPक चान्स दिला. हे दोनूय सरकार आलटून पालटून आयल्या. प्रत्येक जाण एकामेकाच्या पावलार पावल दवरतात आनी ताचो रिकॉर्ड मोडपाक आनी कितें तरी वेगळें करतात. रिकॉर्ड मोडप म्हणजे कितें बऱ्या खातीर गोंयच्यान न्हू. हो रिकॉर्ड असो आसता की गोंयची आनीक वाट लागता. काल तुमी पळयलां आसतलें दर्यार शेकाचेर सगळे कडेन कितलेशेच वाठारांनी उदक आयलें म्हणून. हें उदक कितलें आयलें 500 मिटरांक सद्या जे शेक बांदूक चालू आसा आनी हे 50 मिटराचेर करपाक सोदता आनी एकटोय आमदार हांगाचो उलयना. हे असले आमदार गोंयचे जनता निवडून हाडून कितें करूंक सोदता? म्हाजें थोड्याचें काम जातलें, म्हाजें काम जातलें, म्हाका गव्हर्मेंट सर्वीस मेळटली, म्हाका बाकीच्यांचें कित्याक पडला? हो जो पर्यंत मनाचो विचार लोक चेंज करिना आनी एक गोंय राखपा खातीर जर वेगळो निर्णय घेना जाल्यार गोंयकारांनी समजचें की आपलो शेवट लागीं पावला.